presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. कुळ कायदो दुरुस्तीचो फेरविचार, म्हारगाई प्रमाण स्किमींची वाढ, झोपडपट्ट्याच्या पुनर्वसन रिजनल प्लान वर्सभरात महामंडळाकूय 7th पे. बीजेपी मॅनिफेस्टोत कसिनो मायनिंगाचेर शब्द ना. मतां फोडपी प्रादेशीक पक्षाक मोदीन पाकिटमार म्हणले म्हणून काँग्रेसीक कोत्र. बीजेपी सरकारान अर्थव्यवस्था काबार केली, रीण दोबरात केले, मोदीक दिसले ना, काँग्रेसीचो प्रस्न. गोंयांत फुडाऱ्यांचो उणाव ना. बीजेपीचो खंयचोय आमदार मुख्यमंत्र्याच्या ताकीचो नवे आमदार थारायतले मुख्यमंत्री. वेळ येता तेन्ना पळोवया. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाचे शिनाल. पुणेचे ब्रह्मेशानंद स्वामीचो प्रवचनांनी सिंहावलोकनाचो उपदेश. शिवा भशेन जायात, फाटी वटून पळयात, अदमास घेयात, शिवा भशेन फुडें वचात, म्हापशेकारांत सल्लो. आणि शिवसेना मुखेली उद्धव ठाकरे 31 जानेराक गोंयांत. साळगांव कुंकळे जाहीर सभा. आदित्य ठाकरेच्यो बायक रॅली. शिवसेना म्हणटा मोदीच्या रॅलीक खंय महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्यो एसटी. बीजेपी सरकार आयल्यार कुळ कायदो दुरुस्तीचो फेरविचार जातलो. 7th पे महामंडळाकूय लायतले. रिजनल प्लान वर्सभरात तडीक. स्किमीचे पयशे म्हारगाई प्रमाण वाडटले. झोपडपट्ट्याचे पुनर्वसन, धनगराक एसटीचो दर्जो, एम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आश्वासनांचो बीजेपीन जाहीरनामो काढलो. कसिनो, मायनिंग, ड्रग्सांचे शब्द ना. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान जाहीरनामो लॉन्च केलो. फुडली 5 वर्सां आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाक ओपल्यात. जास्तीत जास्त एम्प्लॉयमेंट करप आणि राज्य रोजगार युक्त आणि बेरोजगारी मुक्त अशें राज्य करपाचो संकल्प आमी घेतला. ताचे बरोबर वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, मागीर ज्यो सोशल वेलफेअर स्किम्स आसात त्यो इन्फ्लेशन इंडेक्साक कोरिलेट करप, लिंक करप आणि त्या प्रमाणे त्यो वाडवप. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना रिवायटलायज करप. टुरिजमाक इंडस्ट्री म्हणून घोषित करप. लोन फॅसिलिटीज फॉर एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज 1% दिवप. नवी ब्रिजीस चोडन, पोंबुर्फा, कामोर्ली, तुवे आणि बोरी ही प्रायोरिटीन घेवप आणि जी पयली चालू आसात ती पूर्ण करप. 4 लेनिंग and 6 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे 17 and नॅशनल हायवे 4E. पॉवर लोड हो ऑटोमॅटिक सँक्शन विदिन 100 days of completion of procedure. Legalizing existing houses on communal land आणि गव्हर्नमेंट लँड्स ह्यो गोष्टी जातल्यो. जे एक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या जातूनसून सेल ऑफ लिकर विदिन 50 meters ऑफ हायवेज 500 meters हॅव बीन बॅन्ड. ताच्या संदर्भात वी विल एक्सप्लोर लीगल ऑप्शन्स टू सीक रिलॅक्सेशन और अमेंडमेंट्स इन दिस केस. पण आता नुसती मेजॉरिटी देऊन चालणार नाही, कारण आपण बघितलं की सिंपल मेजॉरिटी असली की काही लोकांना सोबत घ्यावं लागतं आणि मग ते सोबत आल्यानंतर केवळ स्वतःचा फायदा बघतात, राज्याचा फायदा बघत नाही आणि ज्या क्षणी स्वतःचा फायदा पूर्ण झाला असं लक्षात येतं त्या क्षणी निघून देखील जातात. त्यामुळे
अशा प्रवृत्तींना सोबत घेण्याची आवश्यकता पडू नये या दृष्टीनं बहुमत, पूर्ण बहुमत आणि खऱ्या अर्थानं स्टेबली काम करता येईल असं 2/3 बहुमत हे गोव्याच्या जनतेनं या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला द्यावं. मतां फोडपी प्रादेशीक पक्षांक पाकिटमार म्हणले म्हूण काँग्रेस प्रधानमंत्री मोदीचेर चाळवली. गोयची अर्थव्यवस्था काबार केली, सरकारान रीण दोबरात केले ते मोदीक दिसले ना. सर्जिकल स्ट्रायकाचे जाहीर क्रेडीट घेवप बरोबर न्ही. मांडवी पुलाक मोदीन ग्रांट्स डिक्लेअर केले ताकाय काँग्रेसीन हरकत घेतल्या. काँग्रेस इलेक्शन कमिशनाकडेन बदली म्हणून दिग्विजय सिंग उलयलो. We strongly condemn his statement where he called regional parties as pickpockets or pickpocketers, which goes very much against the federal system of this country, which is enshrined in our constitution. Never before any prime minister has used such derogatory words against the regional parties as Mr. Modi has done. We strongly condemn it. He had a word of praise for Mr. Parrikar, the defense minister, and credited him with the surgical strike, the so-called surgical strike by the army. Now, these surgical strikes have been done earlier also. Ex-Chief of Army Staff has said that these things have been done earlier also. But such things are not sort of taken credit for in public. They made a big show out of it that we have done a great thing. So by and large, the speech of Mr. Narendra Modi was totally rhetoric, without any substance, and extremely disappointing for the people of Goa. He has promised 1,000 crores grant to the bridge. First of all, Prime Minister announcing this during the code of conduct by itself is a violation of code of conduct, which the Congress party shall represent to the Election Commission. That notice should be issued to Mr. Narendra Modi for announcing a grant of 1,000 crores for the bridge. गोंयांत फुडाऱ्यांचो उणाव ना. बीजेपीचो खंयचोय आमदार मुख्यमंत्र्याच्या ताकीचो. मुख्यमंत्री कोण ते नवे आमदार थारायतले. वेळ येतलो तेन्ना कितें तें पळोवया. दिल्ली सावन मुख्यमंत्री हाडपाची कोण विधानां करता जाल्यार आपल्याक खबर ना. घडये तसले स्टेटमेंट केल्ले कोणाक तरी आवडटा आसूये म्हणून फ्रांसिसान नांव घेना आसतना तोमणो मारलो. खरेंच एक्चुअली बीजेपीन क्रायसीस आहा आतां. लिडरशीप क्रायसीस आहा. क्रायसीस आसले जाल्यार म्हाका दिसता लिडर आसतना न्हू. सद्या लिडर आहा न्हू. आमचो सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर लिडर आहा आनी तोय फुडें इलेक्शनाक आसतलो न्हू. सुरवात केल्ली आमची. आतां कोण कितें उलयता म्हाका खबर नासता. हांव तितकें फॉलो करून राष्ट्रीय लिडर येतात पळय तो प्रत्येक जाण हय उलयतात ते ना म्हणून हय पूण म्हाका खबर ना कितें खातीर उलयल्या पळय ते. तुमी त्या म्हणटात तशें तितले सहमत ना तांच्या वांगडा. तेंचें ओपिनियन कितें आहा. तेंचो एक ओपिनियन असो येता की सेंट्रल लिडरशीप गोंयान येता म्हणून. वायट कांयच ना. वायट कांय ना हितून. खूब फावटी कितें आसता मुखेलमंत्री आसता अनुभवी आसपाचो एक्सपिरियन्स आसपा जाय. नव्या मनशाक ते नासता न्हू. आतां फाल्यां मुखेलमंत्री म्हाका केलो म्हाका एक्सपिरियन्सूच आसचें ना ते करपाक. पूण तेजे खातीर एक पोरण्या मनशाक वापरूं येता. यू वूड लायक टू बी अ सीएम. सपोज तुमकां ऑफर आयली. सपोज पार्टीक दिसलें की तुमी जावपाचें दिसपा जाय आमदाराक दिसपा जाय विचार करी येता तो. पार्टीक दिसपा जाय आमदाराकूय दिसपाक जाय दोनूय जाण घडपा जाय न्हू ते. पूण तुमकां दिसता की तुमी आतां जितले 36 जे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करता तातूंत एकटो असो ना की जो सीएम जावं शकता. सपोज पार्टीन मेजॉरिटी आयली जाल्यार लिडरशीप क्रायसीस खरेंच जातलें. नो थंय कोणूय जावं येता. एवरीबडी इज एलिजिबल. 36 आहा पळय तितूंतले 36 जाल्ले जावं येता. कोणी जाता. लोकशाही ती लोकशाही ती तो पक्षय डिसायड करता आमदारूय डिसायड करता. ते डिसिजन कितें जातलें म्हाका खबर ना. सो इट इज
त्या टायमार घडटा पळय तेन्ना म्हाका विचार येता तुवें बाबा दिल्लीकसून कित्याक काडलो गोंयसून कित्याक गावलो ना ते मागीर विचार येता हे दिस आर ऑल हायपोथेटिकल थिंग्स आं अशें तरेन येवपा जायना ते. But it will create confusion. It create confusion in the minds of voters, especially. थोड्याक लोकांक आवडटा आसतलें Confusion. न्हू कन्फ्युजन न्हू आमच्या राष्ट्रीय लिडरान म्हटलं ते लोकांक आवडटा आसतलें तर तेच्या खातीर म्हटलं आसतलें. हय. घेऊया एक ब्रेक.